पूण खरीच कितें गरज आसा हें सारकें बसून उलयल्या शिवाय कळना. सो अगेन पयलीं तुमच्या डॉक्टराक मेळात, मागीर खंयच्या कार्डिओलॉजिस्टाक मेळून हें फुडलें डिस्कशन करपा जाता की खरंच म्हणजे तें कित्या खातीर, आपल्या हार्टा दुयेंसा खातीर काय दुसरे कितें कारणां खातीर हें पळोवचें पडटलें. म्हणल्यार हाचो जो इंटरप्रिटेशन आसा तो आमी आफ्टर डुईंग स्ट्रेस टेस्ट किंवा इको टेस्ट केल्या उपरांत कन्क्लुजन काडूंक शकतले. मेन म्हणल्यार आय थिंक बरें बसून सारकें उलोवन की बाकीचे कितें सिम्पटम्स आसा आनी खंय दुखता, ही खरंच कितें केल्यार मारता, ही हळू खरंच वाडत गेल्या काय कितें जालां, हें सगळें पळोवन मागीर कसलो टेस्ट करप हें ठरोवंक जाय पयलीं. सो फक्त टेस्ट करूंक जाय अशें ना, पूण कसलो टेस्ट करपा जाय. तो टेस्ट जर केलो जाल्यार ताजो रिजल्ट कितें हाजे प्रमाणें फुडें फुडें स्टेप बाय स्टेप म्हणटा तशें तें ठरोवपाचें पडटा की कित्या खातीर जाता. म्हणजे म्हाका सांगा डॉक्टर, एक तुमकां विचारता, एक म्हणजे अर्लियर अशें एक लोकांचो एक समज आशिल्लो की छातयेन दुखता, डॉक्टरा कडेन गेलो, कार्डिओग्राम केलो किंवा कार्डिओग्रामाचेर ताका दिसलें चलो ओके नॉर्मल आसा, तो घरा वतालो. इज दीस ओन्ली सफिशियंट काय आतां तुमकां दिसता की बाबा हाच्या पलीकडे कितें तरी करपाची गरज आसता? म्हणजे खुबशे व्हडे कडेन पेशंट येतात, आय एम टॉकिंग अबाउट पेरिफरीज, म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग, म्हणजे आतां तुमी म्हणटा तुमी पणजे सेंटरान आसा, बट एट पेरिफरी दीस हॅपनिंग, PHCन म्हणा आनी खंय तरी म्हणा, मे बी इवन GP कडेन डॉक्टर येतात, म्हणजे पेशंट येतात. कितें आसता, ECG नॉर्मल जरी आसलो ताजो अर्थ असो न्ही की हार्टाचे कांयच प्रॉब्लेम ना. जनरली खूब फाटीं बरेंच हार्टाचें दुयेंस आसून सुद्दां ECG नॉर्मल आसपाक शकता. आनी थोडे फाटीं छातयेन दुखता पळय तें जरी हार्टाचें सुद्दां आसलें तरी सुद्दां ECG नॉर्मल आसपाक शकता. बेश्टावंग अशें न्ही की प्रत्येकान फुडें टेस्ट करपाक जाय अशेंय न्ही, पूण दोतोरा कडेन मेळून सारकें डिस्कशन करपा जाय की बाबा आनी त्या एज ग्रुपांचे जर मनीस असले, तांकां जर खूब रिस्क फॅक्टर्स असले, तो छातींची दूख कशा प्रकाराची आसा, ताचें डिस्क्रिप्शन कितें आसा हें सगळें पळोवन मागीर ठरोवचें पडटा की बाबा हो दूख हार्टाची न्हय. थोडे फाटीं तुका ECG सुद्दां करपाची गरज ना, छातयेन दुखता पूण तशेंच जर डिस्क्रिप्शन आसा, ECG सुद्दां करपाची गरज ना. ऑन द अदर हँड थोडे फाटीं ECG करून तो नॉर्मल आसून सुद्दां फुडले टेस्ट करचे पडटा. सो दर स्ट्रेस टेस्ट धर तुमी, दॅट इज प्रॉबेबली अ कॉमन टेस्ट. ऑन द अदर हँड थोड्या लोकांक ती ECG नॉर्मल आसून सुद्दां हार्टाची दूख सामकीच अशी आसा की 100% ती हार्टाचीशी दिसता, 99% जाल्यार फुडें मागीर तुका एंजियोग्राम तो सुद्दां टेस्ट करपाक शकता, करपाची गरज पडपाक शकता. सो प्रत्येक पेशंटाचें वेगळें आसता. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो दोतोर, दोतोर हांव म्हापशेच्यान उलयतां. उलयात. तर कित्याक टीव्हीचो आवाज कमी करात. सिम्पटम म्हणजे छातीन खंयचे सायडीन दुखता, हार्टाचो प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्ही विचारूंक सोदता की हार्ट अटॅक दुखता न्हू, नाही तुमचो छातीन दुखता ते खंयचे सायडीन दुखता, दावे सायडीन काय उजवे सायडीन? बरें, हार्टाचें दुखणें हातून म्हणजे हार्ट अटॅक येता ऑर लोकांक एंजायना जाता, ताजी वेगवेगळी डिस्क्रिप्शन्स आसा. जनरली अशें की पेन इज इन द मिडल ऑफ द चेस्ट अशें लोक म्हणटा, हांगा अशें जड जाल्ल्या भशेन दिसता, सो सामकें मदीं. नेक्स्ट कॉमन म्हणल्यार लेफ्ट सायडीड म्हणजे प्रिकॉर्डियम, म्हणजे हार्टा वयर अशें ह्या सायड हांगा अशें दुखप दावे सायडीक. तरी सुद्दां थोड्या पेशंटांक रायट सायडीक सुद्दां दूख आसूंक शकता, कमी प्रमाणात पण आसपाक शकता. बाकीचे म्हणजे हार्टाचें इवन अशें भुजांनी दुखप, खांद्यांनी ऑर दोनी अशें हातांनी दुखप, थोडे फाटी अशें मानेन दुखप दोनी सायडीक, नाल्यार इवन जॉ म्हणजे दांत अशें फडलेल्या भशेन जातात थोड्यांक. ऑल दीज कॅन बी सिम्पटम्स ऑफ हार्ट डिजीज. सो फक्त एक अमूक स्पॉटार दुखप इज नॉट यार्डस्टिक, म्हणजे अमकेच कडेन दुखता म्हणजे हार्टाचो प्रॉब्लेम अशें समजूं शकना. आनी तुका थोडे फावट लोकांक फाटीन चडटा, इवन दॅट कॅन बी अ हार्ट सिम्पटम. सो अगेन डिफिकल्ट सांगपाक की अशेंच सिम्पटम जाल्यार हार्टाचें ऑर अशें सिम्पटम असल्या हार्टाचें न्हय तशें सांगपाक कठीण जाता. सगळें बरे भशेन उलोवन सगळें फुल इवॅल्युएशन करून ठरोवचें पडटा की बाबा हें हार्टाचें दुयेंस काय हें कितें वेगळें. थोडे फाटी फक्त एक ऑफिसान मेळून दोतोराच्या उलोवन कळटा, थोडे फाटी फुडें आनीक टेस्ट करचें पडटा. थोडी फाटी तुमचो फिजिशियन तुमकां जनरल प्रॅक्टिशनर म्हण तुमी, नाल्यार इंटर्नल मेडिसीन डॉक्टर हे दोतोर उलोवन तपासून सांगूंक शकता की बाबा हें हार्टाचें न्हय. ऑन द अदर हँड जर दुबाव आसा जाल्यार मागीर कार्डिओलॉजिस्टाक मेळून फुडें परतें पळोवपा जाता. अच्छा, म्हाका आनीक डॉक्टर विचारतलो की आतां डे बाय डे जशें तुमी म्हणलें की गोंयानूच न्हय तर सगळे कडेन ओवरऑल एक अवेरनेस आसा, म्हणून आमचे हार्ट डिजीजाचें प्रमाण चड जालां अशें दिसता की इज देर अ सिग्निफिकंट इनक्रीज? प्रॉबेबली बोथ. आय थिंक कितें अवेरनेस ऑफकोर्स इज मोर, कारण लोक आतां मातशें अवेरनेस वाडलाच लोकांक, त्यामुळे लोक दोतोरा कडेन वतात.
आनी तितले कार्डिओलॉजिस्ट चड जाता तितले हार्टाचे दुयेंसाची डायग्नोसीस चड जाता, टेस्टिंग चड जाता. सदांच हें बरें अशें म्हणना बट जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार प्रिवेलन्स म्हणजे हार्ट दुयेंसूय वाडलां, सो दोनूय जालां. ओके डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो 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 दोतोर, देव बरी सांज दिवं. देव बरी सांज दिवं. तुमकांय बी प्रश्न विचारात. दोतोर म्हाका एक प्रश्न आसलो तो. आतां तुमी सांगलें खंयचेंच तेल काळजाक बरें न्ही. ना 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 तुमी चुकीचें आयकलां. खंयचेंच तेल काळजाक चड प्रमाणान बरें न्हय. चड प्रमाणान. पूण म्हाका एक प्रश्न आसलो तो विचारपाचो, ऑलिव्ह ऑयल बरें? अगेन म्हाका दिसता आन्सर डॉक्टराचे तेच आसतले, पण आतां दोतोराच्या तोंडानसून आयकुया. ऑलिव्ह ऑयल सदांच बरें अशें म्हणटात. न्हू सगळ्या हातून जर विनर म्हणटा तसो जाल्यार ऑलिव्ह ऑयल म्हणपाचें. कारण खूब लोक अशें म्हणटात मेडिटेरेनियन डायट्स. मेडिटेरेनियन डायट म्हणजे जगांचो मेडिटेरेनियनच्या भोवतीचे देश आसात तांचे जे डायट्स आसतात दॅट इज सपोज टू बी व्हेरी गुड. आनी त्या देशांनी ऑलिव्ह ऑयल बी खूब वापरतात कुकिंगाक. सो ऑलिव्ह ऑयल त्या दृश्टीन स्टडीज हॅव शोन की ऑलिव्ह ऑयल इज गुड. सो हय ऑलिव्ह ऑयल बरें. एट द सेम टायम तूं खूब ऑलिव्ह ऑयल अगेन दॅट इज नॉट बरोबर. म्हणजे इट इज नॉट लायक अ मेडिसिन. बरोबर. सो बाबा तुमकां जर हातून कॉम्पिटिशन जर दवरपाक जाल्यार ऑलिव्ह ऑयल कॅन बी जस्ट म्हणटा की विनर आसा की प्रिफरेबली तुम्ही ऑलिव्ह ऑयल वापरूं शकता, पण ते बरेच म्हारग आसता, सर्वसामान्य मनशाक परवडना. पण एनिवे चला आन्सर इज गिवन. डॉक्टर आमकां आनी एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां हॅलो हां विचारात. हॅलो हांव सरला राजेध्यक्ष मडगांवच्यान उलयतां. सरलाबाय प्रश्न विचारात. दोतोर म्हाका विचारपाक जाय की हांव व्हेरी हेल्थ कॉन्शियस. एवरी स म्हयन्यान हांव लिपिड प्रोफायल चेक करता. हांवें ट्रेडमिल टेस्ट केली. हांव रेग्युलर फीश खावपी, व्हेजिटेबल खावपी, एक्सरसायज करपी. व्हेरी गुड. तरी आसतना म्हजे कोलेस्ट्रॉल स म्हयन्यान चेक करता तेन्ना 250 आसता. दोतोरा विचारल्यार एक आन्सर आसता हेरिडेटरी. हेरिडेटरी म्हणटकीर मेडिसीन 6 म्हयन्यांनी लिपिड प्रोफायल चेक करतकीर 250 जागीर दोतोर म्हाका गुळयो दिता. 1 म्हयनो गुळयो घेवन हांव नेक्स्ट हाका वता तेन्ना बरें जाल्लें आसता, म्हणजे कमी देविल्लें आसता. परत 6 मंथ्सान केल्यार परत त्याच नॉर्मल हाजेर आसता 250. सो म्हाका विचारपाक जाय जर हेरिडेटरी फॅक्टर आसता जाल्यार हे सगळें करून उपयोग कितें? रेग्युलर गुळयोच घेवन रावपाचें, कितें फायदो कितें जायना? किंवा म्हणजे इतलें सगळें करून तुमी आतां दोतोर सांगता कितें लायफस्टायल तुमचें चेंज जावपाक जाय, तुमी फ्रुट खावपाक जाय, व्हेजिटेबल खावपाक जाय, एक्सरसायज करपाक जाय. हे सगळें करून सुद्दां जर तुमचे जर हेरिडेटरी फॅक्टर धरून जर तुमचे 250 आसता जाल्यार तुमी मागीर फेडअप जाता की हे सगळें करून जर म्हगेलें तितलेंच जाता. कित्या खातीर जाता हे सगळें करून सुद्दां? म्हणजे ट्रेडमिल टेस्ट सुद्दां केली ब्रिदींग जाता म्हणून. तशें जावपाक म्हणजे कितें वॉट प्रिकॉशन शुड बी टेकन? खरं म्हणजे सल्लाबाय म्हाका एक तुमचो प्रश्न आवडलो. तुमच्या प्रश्नानूच तुमचें उत्तर आसा आनी तुमच्या उत्तरानूय तुमचो प्रश्न आसा. तरी आता डॉक्टरांचें उत्तर आयकुया. कितें आसा हेरिडिटरी हय तुमी दोतोर सांगता तशें की जेनेटीक फॅक्टर्स आसतात तेजे खातीर कोलेस्ट्रॉल हाय आसता. ताका ट्रिटमेंट म्हणजे जनरली इफ इट इज हाय इनफ जाल्यार वखदां तुमी घेता तशीं स्टॅटिन्स. पूण जशें ब्लड प्रेशराक जो पर्यंत तूं वखद घेता तो पर्यंत ब्लड प्रेशर कंट्रोल उरता. जो जेन्ना तूं बंद करता तेन्ना तें परतें वाडटा. तशेंच शुगर तूं जो पर्यंत वखद घेता तो पर्यंत कंट्रोल उरता आनी बंद केलें की वाडटा. तसोच कोलेस्ट्रॉलचो प्रकार. तूं जो पर्यंत वखद घेता तो पर्यंत कोलेस्ट्रॉल तुजें लो उरता, बंद केलें की तें वाडलें परतें. सो जर इंडिकेशन आसा की ताका ट्रिटमेंट करपाक जाय जाल्यार तेन्ना ट्रिटमेंट हॅज टू बी लाँग टर्म. तो कितें 1 म्हयनो ऑर इवन 6 म्हयने घेवन तो फायदो ना. जनरली इट इज लाँग टर्म. सो इट इज अ लायफ लाँग कंट्रोल. एज फार एज तुमचो प्रश्न अबावट लायफस्टायल चेंजीस, जर 2 मनीस घेतले एकटो विथ द सेम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आनी एकटो मनीस कांयच करना लायफस्टायल चेंजीस आनी दुसरो खूब करता जाल्यार ऑफकोर्स जो कोण एक्सरसायज करता, सारकें जेवण बऱ्या तरेचें जेवता, ताका रिस्क कमी उरता. सो दॅट इज नॉट अ वेस्ट की तुमी हें करतें. सो यू शूड कंटिन्यू वॉट यू आर डुईंग. एज फार एज मेडिसिन्स गो, इफ दर इज एन इंडिकेशन वखद घेवपाक जाल्यार इट शूड बी अ लाँग टर्म. तें 1 म्हयनो घेवन बंद करून तोच फायदो ना. आनी जनरली वी डोंट इवन रेकमेंड चॅकींग कोलेस्ट्रॉल एवरी 6 months ऑर सो. जनरली कोलेस्ट्रॉलचे वखद घेवन 1-2दा कितें चॅक करून जितलो कंट्रोल मेळटा पळोवन ताजे मागीर यू नीड नॉट इवन चॅक इट सामकें अशें 6 म्हयन्यांनी ना. सो बट एक्सेप्ट दॅट मेडिसीन हॅज टू बी टेकन लाँग टर्म. अच्छा. सो बेसिकली हो सल्लाबायचो प्रश्न आशिल्लो तातूंत एक उत्तराचो असो निश्कर्श काडूं येता की हे जे मेडिसीन आसा ते अशें 1 म्हयन्या खातीर घेतले, 2 म्हयने बंद केले, मागीर पळयलो, मागीर अशें करपाचें ना. इट शूड बी टेकन लायक म्हणजे हायपरटेन्शन जशें मेडिसीन त्या प्रमाणे हे घेवप असो ताचो निश्कर्श काडूं येता डॉक्टर? करेक्ट. ओके. आतां आनी एक प्रश्नाचो विचारता. डॉक्टर आमी खूब फावटी सिस्टोलीक हायपरटेन्शन म्हणून एक पळयतात
की तांचो एक वयलो जो पार्ट आसा तोच म्हणजे तोच फक्त चड आसता की हाऊ मच गॅप यू वूड रिकमेंड टू स्टार्ट द ट्रिटमेंट सिस्टॉलिक हायपरटेन्शन म्हणजे आणि म्हणजे पेशंटाक व्हडलेशे प्रॉब्लेम काय ना अशें समजुया See, most often blood pressure, hypertension is always asymptomatic. Is तांकां कांय symptoms नासता. Correct. At the same time, they still need to be treated. Systolic hypertension म्हणजे पयलीं कितें विचार आशिल्लो की सिस्टॉलिक मातशें उंच असल्यार चलता, ताका ट्रिटमेंट करपाक गरज ना, पूण तशें प्रकार ना. सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर, इवन डायस्टॉलिक म्हणजे सकयलो नंबर जरी नॉर्मल आसलो, सिस्टॉलिक नंबर if it is high needs to be treated. So general number is 140. 140 वयर असलो की ट्रीटमेंट करपा जाय. नो मॅटर वॉट द एज, इवन त्यातल्या हातून जाणटे लोकांक सुद्दां 140 वयर असलें जाल्यार सुद्दां ताका ट्रीटमेंट करपा जाय. डायबिटीक लोकां भितर ब्लड प्रेशर मोर दॅन 130 नीड्स टू बी ट्रिटेड. सो डायबिटीक लोकांक तातल्या हातून आनीकूय मातशें ब्लड प्रेशर कमी दवरतात. सो द सिस्टॉलिक नंबर मोर दॅन 140 should be treated. ओके. आनी केन्ना अशें जाता डॉक्टर की कांय लोकांचो डायस्टोलिक कमी आसता म्हणजे 70च्या रेंजीन, जशें म्हणजे तो हो 70 आसा आनी तो अराउंड 140 150 आसा समजा, जाल्यार वॉट शुड बी द लायन ऑफ मॅनेजमेंट? Still same thing. Still same. Systolic blood pressure needs to be reduced. कमी करूंक जाय 140 below. So regular. Of course, थोडे पेशंट्स सेन्सिटिव्ह असतात, थोड्यांक मातशें प्रेशर कमी केलें तशें तांकां एखाद्या घुंवळ येता और चक्कर येवंक लागता. सो इट नीड्स टू बी इंडिविज्युअलायज्ड. म्हणजे इट शुड बी टायट्रेटेड अकॉर्डिंगली. पूण द गोल, द आयडियल गोल यू मस्ट एक्सेप्ट इज 140 एंड बिलो. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां हॅलो हां विचारात. डॉक्टर म्हजी एज न्ही 57. म्हाका न्ही अशें WWF अशें पयलें बी न्ही कलकल जाता हांगा सारको आनी भंय दिसता सारको. कितें पळयतकूच WWF फायटींग बिटींग पळयली कोणी झगडत बी. WWF फायटींग. अरे म्हणजे महाराजा तू ते फायटींग कित्याक पळयता? बरें कितें तरी पळय मरे. इतके चॅनल इतके बऱ्यो बऱ्यो गजाली असतात, म्हाका आयकूनच धडधडपाक लागले. पूण डॉक्टर हें कशें जाता काय म्हण आता ह्या प्रश्न सांगा डॉक्टर, तुमकां कितें दिसता त्याचेर? नाही कितें जाता की वेन वी सी एनीथींग, कितें भंय दिसपा सारकी गोश्ट आसता और कितें एक्सायटमेंट जावपा सारकी गोश्ट आसता, जाल्यार तेन्ना आंगान अशे वॉट एवर केमिकल्स गेट रिलीज्ड आनी दे स्टिम्युलेट द हार्ट. सो हार्टाचेर ताजो इफेक्ट जावन हार्ट मागीर फास्ट वता आनी तें तुका तें काळीज डबडबता अशें दिसता. थोडे लोक मातशे चड सेन्सिटीव आसता, थोडे कमी सेन्सिटीव आसता. सगळ्याक लोकांक जाता अशें न्हय, पूण खुबश्या लोकांक जाता. सो इफ दॅट इज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट देन अवॉइड दोज स्टिम्युलाई. कितले बरे बरे चॅनल असतात थंय, म्हणजे ध्यानाचे सांगतात, मेडिटेशन तशें पळयता, एक्ट्रेसांचे असतात, नवे नवे फिल्म शोज असतात, ते कितें बरेशे पळयात तुमी. म्हाका दिसता दॅट विल बी वन लायन ऑफ मॅनेजमेंट. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां हॅलो हॅलो हां विचारात. नमस्कार दोतोर, हांव विद्या कुर्टीकर उलयतां धारबांदोडेच्यान. म्हजे VSDची सर्जरी जाल्ली आसा लास्ट म्हणजे 3 म्हयन्या पयलीं. पूण आजून पर्यंत म्हाका म्हणजे कितें काम केलें म्हणटकच मातशें किसकिसलेल्या भशेन जाता छातयेन आनीक फाटल्यानूय मातशें चडलेल्या भशेन जाता फाटीन. सो हे नॉर्मल का म्हाका दोतोराक मेळचें पडटलें? एज कितें? म्हजी एज 27. अच्छा. बेबी आसा ल्हान 6 months. ओके ओके. म्हणजे VSD ऑपरेशन म्हणजे तुमचे जन्मजात काळजाचे रोग असतात, थोडे बुराक असता. सो ताजें ऑपरेशन करून म्हाका दिसता हांगा तो होल जो आसता तो बुराक बंद केला. जनरली बाकीचे जे आमी नॉर्मल काळजाचे दुयेंस म्हणटा, म्हणजे शिरो ब्लॉक जाल्या, कितें हार्ट अटॅक जाता, तातलो हो प्रकार न्हय. सो हो वेगळो तरेचो हार्टाचें दुयेंस. आनी जनरली मातशें किसकिसप बी चड करून हे हार्टाच्या त्या VSDचो कांय संबंद नासतलो. एखाद्या जें ऑपरेशन जालां तातूंत जे चेस्ट ओपन करतात, बोन कट करतात, ताजे मुळे एखाद्या चड करून ताजे मुळे ही दूख बीक आसतली. आनी खुबशे चडशे फाटी जसो टायम वता तशी ती वता. सो बेसिकली ऑपरेशन जावपाची गरज ना, बट स्टील यू कॅन कन्सल्ट युअर डॉक्टर. आनी दुसरें म्हणजे एक बी इन टच विथ द डॉक्टर, दॅट विल बी आयडियल. तुमी जो कोणें ऑपरेशन केलां ताजे कडेन फॉलोअप करात आनी सारकें उलोवन दाखयात. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सामको आनी एक प्रश्न आसा. हॅलो